तुम्ही पाहू शकता आयज तारीख जावन आसा 10. तुम्ही बरे हांव हांगा उलयता ताजे कडेन. आयज तारीख जावन आसा 10 फेब्रुवारी 2026. ज्या जाग्यार आयज आमी हांगा ही इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन बाय सालिगांवचो सरपंच लुकास रेबेडियस हेणे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें इन सर्वे नंबर 218/3, 218/26 आनी 218/28. ह्या सर्वे नंबरांनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आसा. आयज 3 म्हयन्यांनी आयज इन्स्पेक्शन दवरलां. जेन्ना 3 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता कमीत कमी 6 फोर्टनायट मिटिंगो जाल्यो आनी 6 फोर्टनायट मिटिंगाक एकूय दीस हो पंचायतीन जावन म्हाका लेटर धाडूंक ना की हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन तुज्या कंप्लेनीचेर इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून. पूण आयज बसून जावना तें. सो आयज ती कॉपी काडल्या. आयज जेन्ना हांवें बीडीओ वचोन विचारलें, बीडीओन सांगलें की आपणाक बाबा अशी अशी येयल्या कंप्लेंट फॉरवर्ड जावन येयल्या फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत. सो थंयसरल्यान ही कंप्लेंट आयज फायनली जाल्या. पण 3 म्हयने हे कन्स्ट्रक्शन जे आमी स्टॉप कर सांगले त्या टायमाच्यान आयज तेका प्लास्टरींग जावंक नासली. तुमच्या फोटवाचेर तुमकां दाखयता आनी मागीर तुमकां फुडलें दाखयता. कॉपी हो फोटो पळया, हो फोटो पळया कसो आसलो, खंयच्या फेजाचेर आसलें. आनी आतां तुमकां भितर जेन्ना इन्स्पेक्शन जातलें तेन्ना तुमकां दिसतलें खंयच्या लेवलाचेर पावला. सो सरपंच पंचायतीचो सेक्रेटरी जेणे ह्यो इल्लिगॅलिटी कंटिन्यू करपाक लागून आपलो हातभार लायलो आनी हे कन्स्ट्रक्शन सगळें कंप्लीट करपा पासून ते आयज इन्स्पेक्शन आनी ते इन्स्पेक्शना फुडल्यान कितें जातलें तें मागीर पळोवया. पण तुमकां इन्स्पेक्शनाक दाखयतले कितें गजाली घडल्या त्यो. हे कन्स्ट्रक्शन पळया, आमी कंप्लेंट खंय आसतना केल्ली ती. दुसरी गजाल इट्स हे आमचें एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लँड. सो द लिगल ओनर जाचो कोण आसा एज पर प्लॅन पळय हांगा हेजेर दाखयता भूनक्षाचेर ऑक्युपंट्स नेम लुकास दोस रेमेदियोस एरिया 425 आनी बाकीचे आहा ते. हितून अशें तुमकां एक मेसेज दिता की फाल्यां ते आतां ते कंप्लेनीन सांगतले की चेड्याचें नांव घालतले, चेड्यान कन्स्ट्रक्शन केलां. ह्यो गजाली कांय ना. तो सालिगांव विलेज पंचायतीचो सरपंच आनी तेज्याच नांवाचेर हे प्रॉपर्टी आसा आनी तेणेच हे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन केलां. सपोज आतां फाल्यां म्हटलें हेंच्यांनी चेड्यान कन्स्ट्रक्शन केलां, जर चेड्याक कोणें फुडाकार दिलो कन्स्ट्रक्शन करपाक, सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट कितें सांगता की सपोज सरपंचान चेड्याक बसून कन्स्ट्रक्शन करपाक अलाउड केलो जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय कोण जावपा जाय? सरपंच. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आहा. आतां ते जजमेंट डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डीओपीन, सीएमान, कलेक्टरान, बीडीओन, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सेक्रेटरीन तो उशापना घालून न्हिदपाचो काय? हे जजमेंट आसा. सो आज तुमकां फुडलें जे कन्स्ट्रक्शन आहा पळय ते आमी कंप्लिटली दाखयतले. सो आतां बीडीओतल्यान येयल्ले आसा, हांगासर पुलिसूय डिपार्टमेंट येयल्ले आसा आनी पंच मेंबरूय येयल्ले आसा. आतां पंच मेंबर हांगासर म्हाका ते एकलोच आहा, बाकीचे पंच मेंबर कोणूच ना. बाकीचे पंच मेंबर कोणूच ना. जेन्ना बाकीची जेन्ना पळय हें जाता इन्स्पेक्शन जाता तेन्ना सगळे जाण वयता. आयज सरपंचाचे म्हणून काय येवंक ना. सरपंचाचे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा, इल्लीगल इन्स्पेक्शन आहा म्हणून येवंक ना तुमी. येस ओनरशिप बोनक्षर तुम्ही चेक करा. तुम्ही रिपोर्ट का येयल्या न्हू. बांधला मरे हांवें तेजे नांवार हा पूण बांधला हांवें. ओके हें करता मागीर तुजें सबमिशन म्हाका घालून दी. बरें घालता. सबमिशन घालून दी. घालता हांव.
record everything. Yeah, please. हांवें म्हजें काम करता Yeah, please carry on. आतां मातशें राव मातशें कंप्लेन हय माझी कंप्लेन कितें आतां तुमी व्हेरीफाय करा ना खंयचें हेजें पळय येतें येतें मरे हय ओके आनी ह्या कुशीकच्या सर्वे नंबर हांवें दोन दिल्या पळय 218/3 तेजेरूच मरे हय देर आर 3 सर्वे नंबर्स हांव तुमकां सांगता देर आर 3 सर्वे नंबर रोय 425 हय सांगा म्हाका तूं फक्त स्ट्रक्चर सांग हय खंयचें हें हय एकूच स्ट्रक्चर तुम्ही तुमचें काम करतात मान्य करता पण आयज तुमचे कडेन सेक्रेटरी आयला ना चॅक करपाक तुमचे कडेन डिपार्टमेंट कोण आहा ती तुमी कंडक्ट करा बोल ए या रे वो या ते कितें लायसन आहा तेजें लायसन बीन कितें ही तुम्ही शेतां पळोवंक शकता हांगासर सगळी तुम्ही शेतां पळोवंक शकता हांगासर ही सगळी शेतां इट्स अ प्रायवेट रोड शेतांनी येवपाक स्पेशल प्रायवेट रोड आणि हें पळया हें एक आसा हेचे सगळे रूम हेचे सगळे रूम हांगासर आणि हे रूम सगळे हांगासर आणि तुमकां परत दाखयता तेन्ना तेजी स्टेज कितें आसली 3 म्हयन्या पयलीं 3 म्हयन्या पयलीं तेजी स्टेज कितें आसली हे 3 म्हयन्या पयलीं तेजी स्टेज म्हणजे ज्या स्टेजीचेर पावलें कन्स्ट्रक्शन आणि हांवें सांगलें इमिजिएट स्टॉप करा म्हणून पण आयज सेक्रेटरीन जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन वाडोवपाक लायलें हे सेक्रेटरीचें नांव कितें सेक्रेटरी सालिगांव विलेज पंचायतीचे सेक्रेटरी प्रविशा भोसले हे तितून सेक्रेटरी आसा सो कंप्लेंट इनवॉल्व जाल्यार 30/10/2025 येन्ना आणि हे डेटी पासून आयज हे कित्याक लागून सांगता की तेज्या वॉर्डान इलिगल अशी कन्स्ट्रक्शनां कितलीच जाल्लीं आसा कितलीच जाल्या हे शेतान कित्याक लागून पयलें दाखयलां की हांगासरले लोक विजिलंट आसून तेंच्यांनी आपली जागा वाचोवपाक जाय सदांच आमी कंप्लेंट घालता आनी आमी पयशे उखलता ह्यो गजाली तुमी करता सो हे तुमकां कित्याक दाखयता कंप्लेंट घालून इतलो टायम लागता डिपार्टमेंटान आमच्या हातीन ना आमी जर डिपार्टमेंटान असले जाल्यार आमकां विदीन 15 days तेंच्यो कितें आहा त्यो नोटीसी काडून कन्स्ट्रक्शन आडोवपाचें आमी आडयतले आसले पूण हें आमच्या हातीन ना हें सगळें डिपार्टमेंटा पळयता सो डिपार्टमेंटाचो टायम फुडें वचोन जी कन्स्ट्रक्शनां वाडयता ही कंटिन्यू जाता आनी कंप्लीट जावन तितून रूम भाड्याकूय दिता ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा आतां तुमी आरपारा पळयतात बर्च आमचो क्लब हितून कितें जालें सरपंचान एनओसी दिवन कितें गजाली जाल्यो आयज सरपंचाक अरेस्ट केलो तेका डिस्क्वॉलिफाय केलो आयज तेजेर कोर्टान केसी चलता आयज सालिगांवान कित्याक जायना हें शेतूच हे शेतान इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमचो सीएम प्रमोद सावंत सर आय एम रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम दीस व्हिडिओ कायंडली डू द इन्स्पेक्शन तुज्या डिपार्टमेंटान धाड तुम्ही जशें तांकां इलिगल रोकडोच डिस्क्वॉलिफाय केल्लो पळय सालिगांवचो विलेज सरपंच आमचो सालिगांव विलेज पंचायत सरपंच लुकास रेमेडियस ऑन द स्पॉट आमचो हे डिस्क्वॉलिफाय जावपाक जाय हो व्हिडिओ पळय केदारनाथ MLA हो व्हिडिओ पळय आणि हांगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता हे दाखय हा व्हिडिओ पळय मुद्दम दाखय हे कंप्लीट दाखय ताकाय पळोवनी हांव ताका स्पेसिफाय करता सालिगांव विलेज पंचायत सर्वे नंबर 218/3 218/26 218/28 ह्या सर्वे नंबरांनी ही इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाल्या हितून रूम जावन त्यांची वोटिंग कार्डां आधार कार्डां सगळी जाली वोट बँक कोणाची जाली कोणाची सर्वे नंबर कोणाचो आहा सरपंचाचो सो सरपंच हांगा इलिगल वोटिंग कार्डां करता हो ही एक बिल्डींग आनी ती पळय रूम्स पळयात दुसरें ते इन्स्पेक्शन करता मातशें हें करा लायव्ह दाखयात सगळें चला
तेन्ना कोण रावय नासलो हांगा. त्यांना कोणी चालू मरे सगळ्या रूम भाड्याक. हांगा लॉन्ड्री गेली, हांगा लॉन्ड्री आसा, परत हांगासर हे रूमय भाड्याक दिले कळ्ळें. आनी मेन म्हणटा व्हडली गजाल कितें, जेन्ना 3 म्हयने आतां हेंचे लेटरूय येयना भायर, तेणेन एका मनशाक धाडलो म्हाजे कडेन म्हाका सेट करपाक. तोंड उगड, तुजी ऑफर सांग आनी फुडें कंटिन्यू करचें न्हू. पूण आमी ओगी रावले ना म्हणून हांव डायरेक्टली बिडिओ कडेन गेलो. बिडिओ कडेन गेलो तेन्ना म्हाका गजाल कळ्ळी की बिडिओ तेणें पयलो बिडिओकूय सेट केला. सो बिडिओ हांवें जाले सर तुमकां तेंच्यांनी कितें पयशे दिले, तुमकां सेट केलो, तोंड बंद केलें. तोंड पालयलो आपणाक बाबा आपूण कोणाचें घेयना आनी हांव तेजें मान्य करतां. ही इज अ जेन्युइन गाय. आनी तेणें सांगलें म्हणून तेणें जी नोटीस काडूंक लावंक जाय ती काडून लायली. लास्ट टायम 30 तारखेक म्हाका इन्स्पेक्शन येयलें. 30 तारखेक सकाळीं 10 इन्स्पेक्शन आसलें. म्हाका लेटर पावलें 1 सुमार घरा. मागीर कितें करपाचें, हांवें सोमतें लेटर बिडिओक धाडलें म्हाका रिइन्स्पेक्शन जाय, फुडली डेट दी म्हाका परत. तें लेटर हांवें 1 o'clock रिसीव केलें. सोमतो फोटो धाडलो टायम बीन. सो हें पळोवया ह्यो परत. हय सगळें घे बाबा, एवरीथींग. हांगा बाय आसा, कितें आसा, सगळें घे. सगळें घे, एवरीथींग. आनी म्हाका हांगासर हो जे हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आहा, हे बर्च क्लब ट्रेजिडी जाल्ली आहा तशी परत जावपाची शक्यता आसा काय, हे हांगा करूं शकता. आतां थंय सरावंडींग उदक घाल्लें, हांगा सरावंडींग शेतां आसा. पूण ही सगळ्यात पयलीं सेक्रेटरीक जो टर्मिनेट केलो, ह्या सेक्रेटरीक टर्मिनेट केन्ना करतले हो मोठो प्रश्न. 3 म्हयने जाले म्हाजी कंप्लेन तेंच्यांनी अजून पंचायतींतलें लेटर येवना म्हाका. हें बिडिओंतल्यान येयलां. सो तेंच्यांनी फ्रॉम हायर ऑथॉरिटी तेंच्यांनी काडलां हें. सो म्हाका बाकीच्यो गजाली खबर ना. आतां इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत फुडल्यो गजाली कळटल्यो. सगळ्या सालिगांवच्या लोकांक सांगता, घालाच लुकासाचेर कंप्लेनी. लुकासान जितल्यो इलिगॅलिटी केल्या घाला. तुमकां जर बॅकअप जाव, म्हाजो फूल बॅकअप आहा हें सांगता. कित्याक तेणें मनशाक धाडलो म्हाजे कडेन सेटिंगाक. तेणें सांगलें डेप्युटी कलेक्टराक सेट केलो, पयशे दिले, 25 लाख रुपये दिले म्हण तेणें सांगलें. त्या मनशान सांगलें म्हाका लुकासान दिलें, धाडलो म्हाज्या घरा कडेन ती कंप्लेनीची कॉपी घेवन. पूण म्हाका येवंक ना, इन्स्पेक्शन करपाक लेटर येवंक ना. दुसरी गजाल तेणें बिडिओक सेट केला म्हण सांगलें. आतां सेक्रेटरी जालो सेट हें दिसता. रिजन इतलेंच की 3 म्हयने इन्स्पेक्शन कडिना. बाकीचे मागीर तेणें कलेक्टराक कोणाक सगळें सेट केलें. म्हणजे सरपंच लुकास रेमेडियोजा कडेन इतलो पयसो आसा अनअकाउंटेड. म्हणल्यार तो आयज सगळ्यांक विकते घेवंक शकता, सगळ्यांक. हे समजून घ्या. पण आमकां विकते घेवंक शकना. आमी ट्रू रेव्होल्युशनरीज. आमी जें काम केलां सत्याक लागून काम केलां. आयज तुमी लोकांक कित्याक दाखयता की हेंच्यांनी जें केलां, ही कर्तृत्व केल्या पळय, ही लोकांक कळपाक लागून. ही बाय दाखय, बाय सगळी रिकॉर्ड कर. सगळं दाखय, रूम्स सगळं भायल्यान सगळें दाखय. हांगा लायट येयली, आयकून घे. सगळ्यान इम्पॉर्टंट गजाल हांगा हे दाखयान, मोटर लायल्लो तो उदक वयर भरून वता. हांगा लायट सगळी येयली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेका लायट कशी दिली? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेका शेतान लायट कशी दिली? हेजो पंप हाऊस म्हणून दिल्या काय रूम्सांक दिल्या? आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमचो सुदीन ढवळीकर, मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, तुका हांव रिक्वेस्ट करता, तुजोच मतदारसंघ पळोवना काय, सालिगांव मतदारसंघान यो. हांगा इलिगॅलिटीज करून हांगा लायटीचे कनेक्शन कशें मेळ्ळे शेतान? एज अ पंप हाऊस, एज अ रुमान. हे आतां कमर्शियल फूल आख्खे कमर्शियल बिल्डींग केले. ही हांगा जर सालिगांवचो बाकीचो कोण जर बारीक करतलो रोकडेच लेटर धाडटा, घरांनी झगडी लायता.
हेजे लेटर कार्ड तेजे लेटर कार्ड हांगा 20 वर्सां 25 वर्सां पयलीं हांगासर जेन्ना हे दिता हाऊस नंबर दिता तेन्ना ते पयशे घेवन दिता तेन्ना पूण विथ डॉक्युमेंट सगळे लावन बापूय आवय बापूय आतां तेजे मरण गेले तरी पूण आता तो त्याचो नंबर कॅन्सलेशनाक काडटा कित्याक लागून काडटा की तो आरजी सपोर्टर म्हणून तो काळजांतल्यान आरजी सपोर्टर तेणे आयज इलिगॅलिटी करूंक ना तेणे एनओसी घेतले फ्रॉम पंचायत तांकां शिक्षण नासलें त्या टायमार पूण आतां शिक्षणा म्हण ते आनी सगळी नॉलेज आहा म्हण ते इलिगॅलिटीज करिना आयज सगळे कागदपत्रां करता लिगल डॉक्युमेंटेशन करून सगळे परमिशनां घेवन बांदपाची तयारी करता पूण आयज ही परिस्थिती सरपंच जावन करता हांगासर इलिगॅलिटी ह्यो सरपंचाक सांगता तो कापासतात ना आसा सरपंच आसा हांगा तेका कापासतात म्हाका इतको घेवपाक कळ्ळें मरे लुकास हांगाच आहा तो पूण हांव मिडियाचेर घेता हांव हांगासर एक फॉर्म बंद केलो सध्या कित्याक रिकॉर्ड जालें लायव्ह आसा हांगासर येदे व्हडले बिल्डिंगेक हांगा हेंच्यांनी लायट दिल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान फेक डॉक्युमेंटेशन करून सो हे पळयान आयज गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे मनीस हांगा हे करता इन्स्पेक्शन करता पूण सेक्रेटरी जाले ना सेक्रेटरी तेजेच पंचायतीचे सेक्रेटरी न्हू आता ते कशें हँडल करता वी डोंट नो तेज्या घरान रेशन पावयता आनी कितें करता तेजेरूच डिपेंड आहा हेच्या पयलीं आनी एक आसा ती तुमच्या फुडल्यान ती कंप्लेंट घालता आनी फुड्यान दवरता आनी कितें केल्लें आहा ते सेक्रेटरी हे फुड्यान दवरता मागीर हांव व्हरून गेल्ली तिका पयलींच जालें मेजर जालें परत पयलें रूम कितले ऑक्युपायड आसा कमर्शियल झोन कितें केलां हें सगळें घाला म्हाका हें सगळें जाय लायटीचें कनेक्शन मिटराचो नंबर हें सगळें तुमी घाला तिजे बाबा कितें इन्स्पेक्शन कितें केलें पूण हेजेर तुमी घालिना मागीर ताका लायट आसा कितें इन्स्पेक्शन कितें करता तर तुमी इन्स्पेक्शन कितें बरयता पॉइंट्स आसा पळय कितें इन्स्पेक्शन पॉयंट दाखया मातशें इलिगल आहा काय ना ते लायसन आसा काय ना ना जाल्यार ना म्हणटा लायसनाक तुमी कितें कितें चेक करता लायसन कसो मेळ्ळा ते बाबा सगळें बरोवंक जाय तेजेर तशें न्हू रे तेच रे ना जाल्यार ना आतां सो म्हाका कितें आसा तें सगळें बरया हांगासर रिपोर्टाचेर कितें आहा तें बरोवन हांव वाचून दाखयतलो मिडिया आनी म्हाका एक सांग स्ट्रक्चर तुजें हें इतकें म्हाका वर आनी आसा देर आर 3 सर्वे नंबर्स हे पयले करा हे बरें न्हू वॉजर रिपोर्ट वेस देर आर 3 सर्वे नंबर्स सो म्हाका सेपरेट जाय सो स्ट्रक्चर वन जाला हो स्ट्रक्चर वन जाल्यार रिपोर्ट बरें आय नीड टू सायन इट नंबर दुसरें स्ट्रक्चर दाखय न्हू हांव म्हाका वांगडाच घेता सगळें ओके ओके हे घेतलें सगळें हो रोड घेतलो इलिगल फिलिंग घेतलें हे घेतलें रोड हो रोड इलिगल फिलिंग आखो तुम्ही सांगता तितले घेता कशा ना रे दुसऱ्यान गव्हर्मेंट रोड आसूंक शकता ना कोणा म्हणजे ना ते हांव जाणार बाबा ते कोणी तरी रिकॉर्डिंगां येयल्या सगळ्यांनो हांव तो डायरेक्ट डॉक्युमेंट लावूंक जाय बट बाबा कितें जालां कोणाचें सगळें लोकांक कळोंक कितें काडटा रूम सगळे रेंटाक दिले थंयच्यान दाखया बस ना ए शाण्या मातशें वयर वचून तुमी एक मेजर करना हायट घेयना हायट घेवया यो वयर येता हांव हायट घेवया अबे हांगा आसा तुमचो मनीस वयर या मिडिया वयर या मिडिया हायट घेवया मरे हायट कितली आसा दाखोवनाका तू सकाळी टाइम वर हो काय टेप आहा तुमच्याकडे मेजर काढटा न्हू ही घे इतली
एक मिनिट हे इमिजिएट सील जावपाक जाय हा जेन्ना कंप्लेंट घातल्या ते इमिजिएट सील जावपाक जाय यो. बरो व्ह्यू दाखया हांगासर तांकां तेजे रूम्स सगळे रेंटाक बांदल्या ते शेतांनी सगळ्यांक लायटीचे कनेक्शन हा इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सगळें हा डायरेक्ट चंद्राला धाडटाला खबर ना परत हो काढून जा यो. हे आता ते हांगासर हे कन्स्ट्रक्शन केला पळय हे पळयता तुमी हांगासरल्यान आतां सारकें परफेक्ट जातलें ही जी वयली घ्या ही हय हे कन्स्ट्रक्शन आहे ते सर्वे नंबर पळया ते रूम्स पळया सगळे झूम कर येते दाखव सारखे किती लाईन गांवकारांनी जेन्ना स्वताक खंय घर नासता घराक 4 भाव आसता तेन्ना एक वेगळी गजाल आसता आमी अंडरस्टँड जाता आमी सगळ्याच गोंयकारांचे कंप्लेनी घालूंक वचना कित्याक लागून ते आपले गोंयकार खरेंच गांवांत आपल्या रावता आणि आमकां तेंचे खरेंच हांव म्हणटा म्हाका पडलेले ना जे गांवकार आसा पळय ते पूण हे हांगासर सगळे रूम्स काडून इल्लिगली हांगा वोटींग कार्डां करता तेंची इल्लिगली बस्ती करता आणि त्या वाड्यान जेन्ना 400 वोट आसता ते रोखडे 600, 650, 700 वोट जाता सो तो अनपोज येता त्या जाग्यार मायग्रंटाच्या वोटांक लागून आणि हे सगळे डॉक्युमेंट करपी सरपंचूच आता सालिगांव विलेज पंचायतीचे सरपंच जेणे हे सगळे वोटींग कार्डां केल्या हांगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला ती चाळ पळया लांबच्या लांब ही खंय आसता बांगलादेशी टायप पाकिस्तानाक बांगलादेशी टायप सगळें करून दवरला आणि त्याच्या वॉर्डान बांगलादेशी सापडल्या पाकिस्तानी सापडल्या हेच्या पहिले हाईट घेतली 950 + 250 कितलेली टोटल 12 मीटर 12 मीटर जाली हाईट टोटल 12 मीटराची हाईट त्यांच्यानी कॅल्क्युलेट केला हे करू ना सो टोटल 12 मीटराची हाईट या बिल्डिंगेक आसा हांगासर या सकयल ही लॉन्ड्री बी दाखयत आसा ना तेच घरात वयत आसायची हा हय टोटल स्ट्रक्चर लेंथ आणि ब्रेथ कितली आहा टोटल लेंथ अँड ब्रेथ ऑफ द स्ट्रक्चर 14 आणि 670 प्लस शेड असेल एका साईडला मग टोटल मध्ये या सगळं मध्ये तुमचं घर ओके fair येतो ना. हांगा ही मेजर तुम्ही हे सगळे रूम टोटल रूम कितले आहा 1 2 3 हांगा 3 रूम आहा टॉप फ्लोर सगळं आम्ही रुमान घुसवण्या म्हणाले अभय वय 4 5 आणि 6 झाले रूम्स येता लॉन्ड्रीचो हो लॉन्ड्रीचो रूम लॉन्ड्री दिली आसतली म्हणून हो लॉन्ड्रीचो रूम आसतलो रेंट घेता आसतलो परत या 3 टोटल 9 रूम्स आहा
12.5 मीटर टोटल हाईट आणि 12 मीटर टोटल हाईट आहे. नाही टेप आहे. स्पेशल रोड बिल्डिंग गाडी कोणाची ना तो मातशें घ्या कोणाची सगळं घ्या. पोलीस डिपार्टमेंट मातशो गाडयो बीन कोणाच्यो ते नोट डावन करा भितर. हे सगळें येवपाक जाय न्हू. करता तुम्ही खंयचो तो असो ते सगळे घालून ये न्हू. मागीर हांव एडिशन सगळें करता न्हू. हो आसा सारको न्हू. माझी कंप्लेंट दिवची ते इन्स्पेक्शन दाखवा. इन्स्पेक्शन दाखवा ट्रकांक दाखवा. 3 ट्रक भितर होते भितर आनी 2 हय ना ते 1 बाय 1 येवन येता. हांवें मेजर हेजेर घातला न्हू. सरावंडींग घेतले ऑटोमॅटिकली. हे सरावंडींग मागीर घालया हेजेर घालया एडिशन घालया का. आता विलेज पंचायत सेक्रेटरी हांगासर येयल्या. आता दोळे धापून येयल्या. हांगासर कितलीशीच तांकां दिसले आसतले कन्स्ट्रक्शन पण दोळे धापून येयली ती. कित्याक गाडयेन बसली न्हू की ह्या जाग्यार येवपाक फक्त ताका हांगा दोळे ओपन करचे पडले. सरावंडींग दोळे ओपन करत जाल्यार मागीर ताका दिसतले न्हू बाकीची इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जी सरपंच सपोर्टेड आहा. ह्यो गाडयो नोट डावन करा. ह्यो गाडयोच्यो दाखया तुमच्या भितरांतल्यो. इथे दाखय. आमचो जस्टीस रिबेलो सर तुम्ही जो स्टेप घेतलेलो आसा खरोच बरो घेतलेलो आसा. आनी सगळे सुप्रीम कोर्टाचे जजीस जे तुमच्या सपोर्टाक गेल्ले आसा ते तुमच्या सपोर्टाक न्हू ते गोंयकारांच्या सपोर्टाक गेल्ले आसा. हांव तेंचे कडेन मागतां की तुमचो सपोर्ट आमकां जावो ह्या बाबतींत आनी आमकां हे फुडें कंटिन्यू करपा जाय. आनी तुमी जो स्टेप घेतलेलो आसा जो इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑन हिल्स इलिगल कन्स्ट्रक्शन पॅडी फिल्ड्स ही सगळी बंद जावपाक जाय. आनी ह्या कारण तुमचो आदार जावं आमकां सपोर्ट जावं. सगळ्यान पयलीं फुडाकार घेवपा जावो हे पंच आनी सरपंच जे कोण हांगासर इलिगॅलिटीज अश्यो करता. सरपंच आपल्या पदाचो गैरवापर करता आनी इलिगॅलिटीज करता. आनी मागीर तांकां जर स्टॉप करूंक जाय जाल्यार ते बाकीचे कोण आडयता पळय तांकां स्टॉप करपाक येता. तांकां त्रास करता. हें अशें चल्लेलें आसा. सो सगळ्यान पयलीं ही आपल्या जी तांकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जी पदां मेळ्ळीं आसा तेंचेर हेंचो गैरवापर करता. हें तुमकां आयज दाखोवन दिलें. सगळें दिसता फाल्यां सरपंचान पळोवनी आनी सेक्रेटरीन पळोवनी. फाल्यां सेक्रेटरी खंय दोळे धापता न्हू ते मागीर दोळे ओपन करुया तेजे. गव्हर्मेंटाची गाडी येयल्ली आसा. कोण बरे गव्हर्मेंटाची म्हणून आम्ही दाखवतो आम्ही दाखयतले. विचार करा दाखय मरे म्हणून
पेपर वाचा मरे ती आयज 3 महिने झाले एक कंप्लेंट तर तेंच्यांनी कंप्लेनीक हात बसून लावना म्हणजे हांकां जे प्लेसीचेर वचोन इन्स्पेक्शन करपाक जाय तो रिपोर्ट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडपाक जाय तांकां ते हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी तांकां पडलेलेच ना तांकां कांय पडलेलेच ना सो म्हणून ती कंप्लेनीक तेंच्यांनी फुडाकार बसून घेवना पूण आमी सगळ्या डिपार्टमेंटान घातलेली सो आमी ती आरटीआय घालून खंयच्यान रिपोर्ट कसो येता तो आमी घेवपाचो प्रयत्न केला पूण ताका लागून इन्स्पेक्शन जावप गरजेचें आसलें सो तें आयज इन्स्पेक्शन जाता सध्या आणि खंयच्या ते हा मरे ते तुझ्या माथ्या वयले सो सेक्रेटरी विचार तेजी वाट ए यो गो सेक्रेटरी आनी सरपंच दोगांयकूय विचारा रस्ता बी केला रे का हांव एक सांगता हांवें सरपंचाच्या चेड्याक कोंग बसून आयज फर्स्ट टायम पळयता हांवें त्या चेड्याक केन्ना पळोवना आनी जेन्ना एक दोनदा नजर मारली तोच येतालो हांगासर सरपंचूच येतालो हांगासर भितर त्या चेड्याक पळोवना पेपर दाखव स्ट्रक्चर दाखयलें हांवें तुमच्या पेपराचेर पेपर पळय मरे ते सेक्रेटरी विचारा मरे बाबा न्हू सेक्रेटरी आहा मरे तुमची ताका चलोंक जायना रे कितें आहा आतां कितें आहा बाबा त्या भुरग्याक सेक्रेटरी काम सरपंचाक वचोनी फुडें पयलीं तांकां वाट दाखोवनी आमकां तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां ना केलां तें सगळ्यांक कळोनी हो ड्युटी करता हो पंचायतीन फक्त सॅलरी घेवपाची वाट दाखयता वाट केल्या सरपंच हांव पंचायतीकूच दाखोवनी ना म्हणून या गाडी वयता फोटोज घेतला तुमी तेतून न्हू हय गाडी ना ना लाईन कंटिन्यू या तेजी बायकीर बसून तूं हेज्या बायकीर बसून
आता दुसऱ्या सर्वे नंबराक केल्ले आसा रूम सगळं हे सगळं लाईटीचा मीटर हे दाखव लाईटीचा मीटर नंबर बी सगळं दाखव हा हे राजन तुझे शेअर हे राजनाचे आमचे शेअर सगळ्याले हे बाबड्यान भाजी घातल्या कितें घातल्या पण हांगा भाजी घातल्या हांगा हे रूम्स घातल्या अशा एके साडीक भाजी घालप आनी दुसरे साडीक रूम्स घालप बाय सरपंचान आनी हांगासरल्यान तेजे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन पळय हांगासरल्यान काय बरो व्यू आहा फील्ड व्यू सगळ्यान सारको हे राजनाचे शेअर आमच्या आणि हे रूम्स आता सगळे दाखयतले मेजतले तेन्ना पळया वाट बी घातल्या लोकांनी राजन शेतान गेलाय भाजी घातल्या आमचे हे मरे स्पॉट मरे आम्ही राखी घरा बांधून पहिले पासून झोपडी बांधून सरपंच किती सरपंचाची थोडी आहे ना सरपंचाची थोडी आहे आमच्या गरीबांना तू धाड काढी गेला किती करतला तू आता सांग गरीबांक धाडी घालपा गेला किती घेतो आम्ही आता इथं गरीब असताना कितल्या वर्षाचा झोपडी बांधून जोडला मरे सरपंच किती विचारू खूप वर्ष झाली मरे मग बरी गजाल तुम्ही सांगता बरें न्हू वोटिंग कार्ड आधार कार्ड सगळे केले डॉक्युमेंट सगळे दिले कोणी केले हा आम्ही केला मरे हांगा जालें लाईट बीन सगळी बरी थँक्यू येस 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 आणि बाकीच्या लोकांची दिसा ना आमची दिसता आमचे दिसते होय सर इतके व्हडले बांधला होय दिसाना थंय बांधून झालं बंगलो थंय बिझनेस करतात लोक थंयचे दिसाना कोणा थंयच्या गरिबांचे पहिले दिसता बाबा पोलीस त्यांना बसवली प्लीज हांवर कोण रावता हे कोण तुझे हॅलो हॅलो कोणाची आधी कांदा घेऊन या हे कोणाचे किती बाग येतात तिथे बाग लावतात इथे कोण असं कोण पेपर किना पेपर जातो सगळ्यांच्या नावावर गेली आता त्यांनी नाही रेकॉर्ड कर डॉक्युमेंट वर घे खंय सेल डीड आनी कितें 140 सेल डीड हा मागीर सेल डीड खंय 140 लाय चल लायट या घे विकास चल नेक्स्ट एरिकाला या आता या किती घेतली तुझ्या ये पुढे रेकॉर्ड कर आणि करून
ओके नाही घेवपाचें नेक्स्ट येते घेवपाक ना ते हे कोणाचे क्रेडिट क्रेडिट 140 नाही फसत हे घेवपाचें सगळ्यांचे मीटर्स बीन दाखय सगळ्या लायटीचे कनेक्शन हा हे घेवपाचें प्रॉपर्टी कोणाची प्रॉपर्टी कोणाची हां कोणाची प्रॉपर्टी चांगलं आहे ना तू काळजी मस्त तुम्ही किती आवडते प्रॉपर्टी कोणाची हा तुझी सेल्लीड हा हा मग कशी झाली तुझी प्रॉपर्टी गावलं म्हणून ओनरशिप कोणी दिला तेच म्हणता ओनरशिप लोक दाखव सेल्लीड म्हाका ओनरशिप दाखव तुझी ओनरशिप ना आमच्याकडे ओके इतले बंगले बांधतात इतले हे करतात ते तुमका हे पडलेलं ना गरीब राहतात ते तुमका पडता हा, तुम्ही गरीब होय आम्ही भाड्याक रावता बाबा हांव जाणाय मरे ते खबर नाका रे पण हांव खूप भाड्याक रावता तू दिता तू दिता कालामुटा तू दिता सांग मातशें एक काम कर कितें आहा जाल्यार म्हाजे कडेन उलय ना सरपंचाक सांगता सरपंचाक वाले बाबा हे कुशल बाबा ताका ओनरशिप विचार हा तो ओनरशिप फुडें येऊ नका ओनरशिप विचार ओके मातशें तुमी ओनरशिप विचार ना ताका बाबा कितें आहा ओनरशिप विचारूंक जाय दिला हांव एक लायनी येता परमिशन दिल्ले बांधले ते मीटर सगळ्यांक सेपरेट सेपरेट मीटर आहे या घरान सगळ्या रुमान सगळ्यांक सेपरेट सेपरेट मीटर हे मागीर कितें हा? ना ना तें थंय बसून थंय बसून ओके म्हाका तेच जाय न्हू खंय बसून हांगा बसून सगळ्यांच्या लायटीचे कनेक्शन हा सगळ्या लायटीचा सेपरेट सेपरेट मीटर पॅटर्न मातशें वचून तयार रिकॉर्ड करू शकता कितले आहे का सकल माल मध्ये हांव अशें म्हणिना की तेंच्यांनी बांदला तांकां हाडून दवरपी सरपंच ही सरपंचाची प्रॉपर्टी सरपंचान तांकां हाडून दवरल्या सो ती बाबडी खंय तरी रावतलीच आसली रूम भाड्याक तरी घेवन रावतली आमी तेंच्या अगेन्स्ट ना
परत सांगता आम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट ना, पण त्यांना डायरेक्शन दिवपी, त्यांना जागो दाखोवपी, त्यांना हांगासर रूम बांदूंक सपोर्ट करपी इल्लीगल, त्यांना लीगल आणि इल्लीगल सांगून आसलेल्यो गजाली त्यांना त्रासान घालपी सरपंच. आयज त्यांच्याकडे लिगलिटीज काय ना, कित्याक लागून ना? जेन्ना पंचायतीन सांगलेले जर त्यांना बाबा अमके अमके डॉक्युमेंट लागता, पेपर लागता, जाल्यार त्यांना कळपाचें. ते लोक क्वेश्चन करतले आमकां, तूं बाबा इतली घरां आसात ती आमकां बाकीची लागना, आमी हेजेर कंप्लेंट कित्याक घातल्या? आमी तेंचेर घालून आमी सरपंचाचेर घातल्या. प्रॉपर्टी ओनर कोण? आमी तेंच्या इंडिव्हिज्युअल नांवांनी घालूंक ना आनी आमी येवकूय ना हांगा. आमी सायडीच्यान येवन ते फोटो मारला, तिची सर्वे केले सगळे हांगासर. जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन सगळी घेवन कंप्लेंट केलें तेन्ना कळ्ळें की ही सरपंचाची प्रॉपर्टी. ती बावडे त्रासान पडले आसतली, पण कित्याक लागून पडल्या? सरपंचाक लागून. सरपंचान इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करपाक, इल्लीगल लायट उदक सगळें दिवपाक त्यांना त्रासान घातल्या. जर त्यांना जर क्वेश्चन करपाचे आसा सरपंचाक करा. हे कंप्लेनीन म्हाका सरपंचाचेच नांव दिसतलें. एका लोकांचे कोणाक आमी त्रास करूंक ना, आमी त्रासूय करना त्यांना. कित्याक लागून? त्या बाबड्यांक हांगा गोंयचें खबर ना, कायदे कानून खबर ना. कायदे कानून जर खबर असले जाल्यार त्या पंचायतीन विचारपाचे, आमकां लिगल कितें ते सांगा. फाल्यां तेंच्या कडेन पयशे एकठांय करून खंय फ्लॅटूय घेतालो. सारकें. सो हांव सोशल मिडियाक सांगता, फाल्यां ते पळयतले बेश्टे गाळी मारतले, गाळी मारूं नाका. तुमचे पंच आनी सरपंच हे जे असता पळय त्यांना कागदपत्रां करपाक सारकी दिना. आमचे गोंयचे कानून आमचे जे पेपर करपाक जे डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटांनी पेपर कंप्लीट करपाक थोड्यांक वर्सां, 2 वर्सां, 3 वर्सां, 4 वर्सां लागता. पूण हांगा सरपंच सेक्रेटरी मेळोन हांगा इल्लिगॅलिटी करपाक तांकां दिता आनी त्या लोकांक त्रासान घालता. आनी आतां ते सांगतले बाबा तेंच्यांनी कंप्लेंट घातल्या. कंप्लेंट कित्याक घातली? आपली इल्लिगॅलिटी दाखयना. हे एग्रीकल्चर लँड, हे कल्टिवेबल लँड, ह्या शेतान तेंचे रूम काडून त्या लोकांक सरपंचान त्रासान घातल्या. सो तुमकां जर कम्पेन्सेशन मागोवंक जाय, कंप्लेंट घालपाची सरपंचाचेर घाला. आमकां इल्लिगॅलिटी सांगला म्हणून सरपंच आणि सेक्रेटरी सरपंच आनी सेक्रेटरीचेर घाला कंप्लेंट. आनी तांकां सांगा जे आमकां तुमी कायदे कानून विचारो न्ही. बाबा कोणें सांगलें? हांव गाडी जाल्लो, तुमचो सरपंच हांव न्हू. कागदपत्र दिता ते सरपंच आणि सेक्रेटरी. आयज लोकांची मेहनत, कितले काम कश्ट करून ते कमयता पयशे आनी इल्लिगॅलिटी करपाक लागून पयशे घालता. कित्याक लागून? सरपंचाक लागून. आमकां जर स्वताची जमीन आसून आमकां मिटर मेळना मरे. तांकां पळय मरे मिटर कनेक्शन सगळे दिले. हा, हे दिवपी सरपंच न्हू. सरपंच आहे पळय. मीटर दाखयते हा, मीटर नंबर बीन सगळे दाखयान. कित्याक जेन्ना आमचो मिनिस्टर सुनील ढवळीकर जेन्ना सांगता की आपण बिल फारीक करूंक ना जाल्यार दुसऱ्या म्हयन्यान बिल आमचे लायट कट करतलो. बाबा हांगासर पळया लायट कोण खाता ती? लिगल जाग्यार काय इल्लिगल जाग्यार? लायट आनी उदक पळयान, हेल्थ डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट पळयान. हे आयज स्वताच्या गांवकारांक दिना उदीक बिदीक. गांवकारांक एक एनओसी घेवपाक कितले त्रास करता. आतां यो फाल्यां यो, पण हांगा घरा कडेन एनओसी पावता. हेका लागून आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आरजीपीचो हे सदां सांगता लोकांक की लिगॅलिटी करपाक फुडाकार दियान, इल्लीगल करपाक न्हू. आयज मायग्रंट खूब जाण म्हणटा आसतले आमकां त्रासान घालता. आमी तुमकां त्रासान घालिना, तुमचो पंच आनी सरपंच त्रासान घालता. कित्याक? इल्लिगॅलिटी रुमांची वोटिंग कार्डां करपाक आनी कागदपत्रां करपाक तेंची, आनी इल्लिगॅलिटी भशेन लायट आनी उदक दिवपाक. आमकां उदक कमी कित्याक पडटा? इल्लिगॅलिटी ही गजाल ती. पुढे घाल. तुम्ही घेताना ते कागदपत्र सारखे घेयात मरे, राहत मरे, बांधात मरे. कागदपत्र घेण्यासाठी कसे बांधतात ते इलिगल? मातशे गाडयांचे सगळ्यांनी फोटो घेना सर. कितें कितें आमचे घ्या फोटो तुमी घेना, तुमचो रिपोर्ट म्हाका जावो. आपूण स्टेशनाचो रिपोर्ट घेतलो. हे माहिती? सगळ्यांचे सिवेज टँक, हे सेप्टीक बीन पळया तेंची हा, चोयता ती. सेप्टीक बीन सगळी चेक करा. अरे यशो लीगल पेपर घेऊन दिला. हे दिलं तुमचं परमिशन 6 months सिंगल डोअरिंग युनिट. अरे फोटो तांकां हे तर त्रासान घालता. त्यांका बाबड्यांक त्रासान घातले सरपंचान. सरपंच तुम्ही सरपंच आम्ही घालू ना, तुमकां पयलीं सांगता, आम्ही घालू ना. तुमकां डॉक्युमेंट करपाक सरपंचान लायल्या कितें आहा ते.
आणि डॉक्युमेंट तुमका सरपंचान दिले, आम्ही दिवंक ना. डॉक्युमेंट आम्ही फक्त आमची शेतां ही पोरोंक जायना म्हणून येयले आणि तुमका त्यांच्यानी सगळी वाट लायली, आम्ही लावना, आम्ही तुमका काय म्हणय ना. हॅलो सरपंच सेक्रेटरी करता आणि आमकां लिगल आम्ही घेऊन दिली आमकां आणि आता दिवपी म्हटल्या वरांचे तिसरी ना हांगासर लाईट आणि लायटीचे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट ही केन्ना येतली आणि यांची हे लाईट आणि वॉटर कनेक्शन केन्ना डिस्कनेक्ट करतली ही आमकां खबर ना. पण मिनिस्टराक परत सांगता, आमचो सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर बाब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री तुझे कडेन दिल्ली आसा, जाल्यार हांगासर मातसो तुजे डिपार्टमेंटाक धाड, हांगासर चॅक कर हांगा कितले रूम्स आहा हे बांदलेल्या. कंप्लेंट डिपार्टमेंटांनी पावल्ली आसा. जर दुसरी ट्रॅजेडी जावपाक जाय हांगा उजो लागून हांगासर लोक मेल्ले जाय जाल्यार तुमी हे कंटिन्यू करा. हांगासर हे सगळे इलिगॅलिटी ज्यो घडटा हे तुमकां दाखोवन दिवन तुमी कंटिन्यू करता, मुद्दम तुमी कंटिन्यू करता, डिपार्टमेंटां कंटिन्यू करता, डिपार्टमेंटाक पयशे पावता म्हणून कंटिन्यू जाता. आयज 50-60 वर्सां आसलेली घरां मोडूंक पावता आणि हांगासर इलिगॅलिटी पण सरपंचान तांकां एनओसी दिता भितरल्या भितर, ह्यो पळय ह्यो इलिगॅलिटी घडटा आणि हो लोक बाबडो मागीर कोण येता कंप्लेंट करता तेजेर तेंच्या नांवान बॉब मारता. हे वोट बँकाक लागून तांकां इलिगॅलिटी करपाक लायता. ह्या लोकांची कांय मिस्टेक ना, ह्या लोकांक खबरूय ना अमके डॉक्युमेंट लागता म्हणून बाबडी येता पेपर घेवन हे 114 ना हेंचे कडेन पंचायतीची एनओसी आणि हे लायट आणि उदक आहा तेचे पयलीं कांय आसचें ना, फक्त पंचायतीची एक लेटर आहा. हे गजाली कित्याक लागून घडटा? आयज ह्यो सगळ्यो सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक लागून 3 महिने जाले आता हे कंप्लेनिंग. आयज सेक्रेटरी कांयच करिना, सेक्रेटरी लिपोन आनी न्हिदोन रावल्या. आयज ही बाबडी भुरगीं खंय तरी दुसरीकडे रावतली आसली, लिगली रावतली आसली, खंय तरी रावो, इंडियन सिटीजन खंयतरी रावो, बट ते लिगली रावतले आसले. आयज तांकां त्रासान कोणे घातले? सरपंचान घातले हे इलिगली रूम बांदपाक शेतान. त्यांच्या गांवांत बांदता आसतले पूण हांगा बांदूंक मेळना, हांगा लावड ना. गरीब लोकांचे बेगीन दिसतात. आता त्याच्या घरान वचोंक ना फर्स्ट कित्याक वचोंक नाय? अरे लोक टार्गेट गरीब हांव तुमकां विचारता बिना सेक्रेटरी, आता तुमकां कंप्लेंट घालून 3 महिने जाले, तुम्ही कित्याक लागून डिले जाला 3 महिने? एवरी फोर्टनायट मिटींग तुम्ही विदीन 15 days ताका नोटीस काडपाक जाल्ली आणि जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाल्ले, कित्याक तुमकां डिले जालो? डिसिजन घेतलें सांगलें तुका न्हू तें केन्ना डिसिजन घेतलेलें? ते मिटिंगेक वचून इन्वायट केल्ले पळय अर्जंटार येयलो आनी डिसिजन घेतलें इन्स्पेक्शन बीट आफ्टर कोड येयलो मागीर आमकां ऑडिटची तयारी लेटर कोणाक कोणाक काडलेले? डिस्कशन जालें? डिफरंट डिपार्टमेंट काडलें पयर आमकां केल्ली कंप्लेन न्हू पंचायती मागीर तुमी इन्स्पेक्शनाक कोणाक लेटर काडपाक जाय? तुमकां काडूंक जाय ते तुमी सांगता न्हू म्हाका काडलें ना काडूंक ना कित्याक 3 महिने सांगलें कित्याक तुका न्हू लागले? आमकां कितें आता त्या टायमार कन्स्ट्रक्शन खंयच्या लेवलाचेर आसलें? कंप्लीट जावन जाल्यार कोण रावूंकय नासले. जाल्यार आयज तुमच्या कंप्लेनीक लागून 3 महिने जी इकॉलॉजिकल डॅमेज तुम्ही केली, ते लोकांचे पयशे वेस्ट केले, थंय लायसन्सीस लायट उदक सगळे येयले, तुमकां लागून येयले. सारखें मान्य करता? तुमकां लागून येयले काय? तुम्ही डिले केले न्हू. 3 महिन्यांक सगळी कनेक्शनां तुम्ही घेवन दिली काय जाली ना तांकां? मागीर कंटिन्यू जावनी इन्स्पेक्शन जालें न्हू आयज एनीवेज नाका. मॅडम ऐकान, तुम्ही गव्हर्मेंटाची मनशां, आयज तुम्ही सेक्रेटरी बसता, तुमकां लोकांच्या टॅक्साचो पयसो मेळटा. हांव प्रेसिडेंट कोण आहा पळय, ऑल गोवा प्रेसिडेंट, जे पंचायतीचे प्रेसिडेंट आहा हेजे सेक्रेटरीचो, तेकाय सांगता की आमी सगळे सेक्रेटरीच्या अगेन्स्ट ना, आमी जे आसा जे खरें काम करता तेच्या अगेन्स्ट ना, जे वायट काम करता तशी ही कामां वायट करता पळय 3-3 महिने 6-6 महिने डिले करता तेच्या अगेन्स्ट आसा. रिजन इतलेंच की ते लोकांक फटयता इलिगॅलिटी करा म्हणून. आणि आयज हे इकॉलॉजिकल सगळो डॅमेज जाता हो ह्या ऑफिसरांक लागून. आणि मागीर कितें घालता भायर? डिले जाले उपरांत अमक्याक सेट केलो, तमक्याक सेट केलो, अमके 25 लाख दिले, 30 लाख दिले, 40 लाख दिले, अश्यो गजाली भायर घालता. कित्याक लागून? हे डिले जावपाक. आनी लोक मागीर कितें म्हणटा, अरे अमक्यान घेतले मरे. कित्याक लागून ह्यो गजाली घडटा? हे डॉक्युमेंटेशनाक लागून आमकां टायम लागता सदांच. इलिगल करपाक चड टायम लागना, पण ते थांबोवपाक आनी ते बंद करपाक खूब टायम लागता. हे हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. हो प्रूफ, हे कंप्लेनी सगळ्यो
30/10/2025 कंप्लेंट घातलेली. आयज म्हयनो खंयचालो? फेब्रुवारीची 10 तारीख. काउंट करा. रोहन अर्जी कोण सेट करूंक शकना. रोहन आता गोयच्या सीएमान माझे घर स्कीम काढल्या हा हेजेर कितें म्हणपाचें दिसता आनी ह्या इलिगलिटीचेर? आता माझे घर स्किमींग तुमकां खबर आहा तेणें खंय सांगलां तें. तेंच्यांनी गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी दाखयल्या, कॉम्युनिदाद प्रॉपर्टी दाखयल्या आनी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी दाखयल्या आपापल्यो. तेंच्यांनी एग्रीकल्चर लँड दाखोवना, कल्टिवेबल लँड दाखोवना तेंच्यांनी. सो तेंच्यांनी हायकोर्टा थ्रू तेंच्यांनी कोर्टाक खुबशी एफिडेविटां दिल्लीं आसा. आमचो पंगम बाब एजी, गोंयचो एजी पंगम बाब, हेज्या ह्या व्हिडिओचेर मातसो लक्ष घाल. ह्या व्हिडिओचेर जेन्ना तूं लक्ष घालतलय तेन्ना तुका ह्यो गजाली कळटल्यो हांगा इलिगॅलिटी कितें घडटा त्यो. सो आयज ज्यो इलिगॅलिटी घडटा तेन्ना सेक्रेटरीन सरपंचांनी आडोवपा जाय. आयज ती आडोवना म्हणून इतलेशेच क्लब इलिगल जाले, इतलीशीच शेतांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जाली. हे कित्याक लागून घडटा? हे सरपंचांक आनी पंचांक लागून घडटा. वन बाय वन आमी तुमच्या फुड्यान हाडटा ह्यो गजाली. आमी लोकलांक हात घालचे ना. हांव पयलींच सांगता, लोकलांक कोणाक हात घालचे ना. पंच आनी सरपंच जो मनीस आहा जेणे इलिगलिटी केल्ल्या तेंचेर घालतले. आनी हे कित्याक लागून सालिगांव कित्याक हांवें ह्या सरपंचाचेर घातलें? तेणें सांगलें न्हू, जेन्ना मेजावयले कांय काडून कितें सागवाद जोडटा हें आन्सर. मेजावयले कांय काडून सागवाद जोडटा हें आन्सर तुका. जालें रे लास्ट लास्ट. सरपंच तुमकां आतां कंप्लेंट घातली, तुमच्या टेबलार येयल्ली न्हू कंप्लेंट. 30/10/2025 आमी कंप्लेंट घातलेली. सो तुमी हेजेर कित्याक लागून एक्शन घेवना? तुमची प्रॉपर्टी म्हणून आम्ही डिसिजन घेतलेले केन्ना? मिटिंगेन, पूण आमी हे घेवंक नाका. इलेक्शन कोर्ट लागलो तेका लागून. मागीर इलेक्शन कोड लागलो. केन्ना कोड लागलो? खंयचेचो कोड लागलो? 3 नंबराच्या उमेदवार इलेक्शन जावन आतां कितले म्हयने जाले? इलेक्शन दुसरो म्हयनो चलता. दुसरो म्हयनो. आतां तुमकां दिसोना तेन्ना इलिगली कन्स्ट्रक्शन जाता तुमच्या सर्वे नंबराक लागला आनी तुजें नांव आसा तेन्ना तुका दिश्टी पडोना ते बाबा इलिगल आसा म्हणून तुवें ते स्टॉप करचें म्हणून? म्हजे नांवार नांव रॉंग लागला ताचेर. प्रॉपर्टी म्हजी न्हू. तुजी प्रॉपर्टी रॉंग लागला. व्हेरी गुड. म्हजी प्रॉपर्टी न्हू. आता जितल्यो लुकास रेमेडियो जो सरपंचाक जितल्यो पळय प्रॉपर्टी तेज्या नांवार लागलेल्यो आहा इलिगल लागून सगळ्यो तेज्यो प्रॉपर्टी न्हू. सो लोक आमचो क्लेम करू शकता. ही बरी गजाल आसा. पळोवया फुडें कितें जाता तें. सो हे तुमी पळयता हांगासर. पळय तो आतां राव जालें इन्स्पेक्शन. हे पळय ओके मेजरमेंट ना ना म्हाका हांगा जाय. मागीर नाका, म्हाका हांगा सायन मारपा जाय. मागीर म्हाका कांयच नाका. हांगा क्लियर सायन हांगाच जाय विथ ऑल डिपार्टमेंट. हांगाच रिकॉर्ड कर, हांगाच कर. मागीर कांयच नाका, हांगाच कर. मागीर नाका, म्हाजी सायन जाय. म्हाका फोटो जाय बाबा हांवें कितें हेजेर सायन मारल्या ती. मागीर नाका केन्ना. हांगा सगळें बरें. हांव 1 वर 2 वरां रावपाक रेडी आहा. रिपोर्ट घाल हांगा ड्रॉ करून दाखय म्हाका बाबा कितें ड्रॉ केला तेणी. म्हाका सगळो रिकॉर्ड घे, म्हाजी सायन घे आनी मागीर म्हाका हेजेर सायन म्हाज्या डायरेक्ट वतली. ना ना तेजी नाका, म्हाका रिकॉर्डाक जाय तें बाबा. हांगा बरें हांव खंयच्या डिपार्टमेंटान येना. हांगा सायटीर म्हाका कितें घडला ती गजाल जाय. ती लायव्ह सगळें पळयता. तो बरें ते पेपरार कर. एक 1/4 आमचो A4 सायज पेपर हाडूं ना. कितें हाडूं? पंचायतीन धाड कोणा म्हणजे बेगीन धाड. हाड ना. आणि तिसरे पळोवया ड्रॉ करता. येते हाड पयलें. पेपर दिल्लो पेपर ना ती तो रावा. हेजेर तुका बरो दोनूच येयला तुमकां सद्या. कित्याक हांव लेटराचेर पळयता दोनूच आहा पूण तिसरो येवना घालून. तिसरो येवना फ्रॉम डायरेक्टर. हांव ते एन्क्वायरी करता. ते लेटराचेर 2 येयल्या. हय ते डिपार्टमेंटाची तुमचे मिस्टेक आहा. कंप्लेनीची तुम्ही क्रॉस चेक करूं ना कंप्लेंट. कंप्लेनूच पळय. आय अग्री, हांव अग्री करता ह्या हेका. पण हांवें हे पयली मेसेज दिली हे 2 करया. आतां करया म्हणून सांगलें कित्याक डिले जातलें. आतां तेका हांवें कंप्लेनीन एबय ही म्हाजी ही कंप्लेन विथ लेटर हे तुमकां दाखयता. ही आतां इनवर्ड केन्ना 30/10/2025 सर्वे नंबर 218/26 एंड सर्वे नंबर 218/28 हे 3 दिल्या कंप्लेनीन. DOP इनवर्ड पंचायतीन. मागीर पंचायतीन दिले. हय डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार. ना पूण हे हेजेर ना म्हणटा. आता तुम्ही डिपार्टमेंटा कडेन क्रॉस चेक करा न्हू.
तुमकां लेटर येयला पळय हें सगळें गडबडीन येयला. ना ना हांव तें म्हणटा तुजेच कंपनीचे सर्वे नंबर ना म्हणटा. आता ही तुम्ही कट केला कितें झेरॉक्स मारून तुम्ही केला जाल्यार ते तुमच्या ही माझी कॉपी भितून आसा ऑलरेडी ना. डीओपीन आसा. ही म्हाका थंयसरूच येयल्या न्हू. हा डीओपीन येयला पळय ते हें घालूंक ना. हें हांवें थंयसर घातलां ऑलरेडी. खंय आसा हिंदवाड आसा ऑलरेडी. ओके कितें करूया आतां? मेजर करा हेजेच मेजर करा सध्या आणि हे म्हाका प्लॅन सगळो ड्रॉ करा. आय एम रेडी टू सायन घेता ऑन पेपर. ऑन पेपर जाय म्हाका ऑन पेपर. घ्या सरपंचाचे घ्या. इन्स्पेक्शन चलता शेतान घरा आसा कितें सांगपाचें दिसता हेजेर. कारण शेतां सगळ्यांचीच भरलेली आहा पूण ते कितें हप्तो मेवटा पळय विसून दितात. हफ्तो दिता म्हणजे कितें मेवटा पळय थंयची नांवां दिवप कोण मेवना ताका सोडप. खूब घरां तुका दिसतली हांगा पयल्यारूच. आतां रोहनान एक कंप्लेंट घातल्या की प्रॉपर्टी बिलॉंगींग तुमची आहे हेजेर कितें म्हजें म्हणपाक कांयच दिसता. ना तुजं कोणाचें हात दिवं जालो म्हज्या नांवार कांयच ना. हांव सरपंच टार्गेट करता मरे तेका. तुमकां दिसता तुमकां टार्गेट करताले. हय आणि ती फाटल्यान जी बिल्डींग आहा तेजेर कितें सांगूंक सोदता तेजेर काय इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. तांचे कांयच न्ही हे महिले पयशे मागून धाडटात कोणाक हांव जर तेणी कितें एलिगेशन घातला की केस लाख ऑफर केले. कितें म्हणलें आनी एकदां सांग. बाबा कितें म्हाका आयकोंक ना हांवें आयकोंक ना. एलिगेशन म्हणटात कितें म्हणटा पयशांचे कसलें एलिगेशन. पयशांचे डिपार्टमेंटान सगळ्या डिपार्टमेंटांक सांगता पयलींच आयज तुमी रिकॉर्ड केल्यान एज अ स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्यान. आतां हांव जो मनीस म्हाजे कडेन येयल्लो तेजें नांव घालून आनी म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा जो येयल्लो मनीस तो तेजें घालून हांव विजिलन्स डिपार्टमेंटाक दिता. कळ्ळें. सरपंच म्हणटा एवरीथिंग जो मनीस आयज हांगासरलो सरपंच लोक सांगता हांगासर लुकास म्हणून 114 एनओसी तो गेलो ते एनओसी हे दिल्या पळय लेटरां पळय ती मातशी हाडा कोणें सायन मारले पळोवया. ती कॉपी हाड मातशी. चलो मातशी कॉपी दी एक. सरपंच म्हणटा आपलें नांव पिड्ड्यार करता. तेजें नांव पिड्यार करता ही प्रॉपर्टी म्हाज्या नांवार आसपाची. हांव बाबा सरपंचान मारल्या म्हणपाचो. ही कन्स्ट्रक्शन आहा पळय तो म्हणटा ही आपल्या नांवार भूनक्षाचेर ना- तो म्हणटा आपल्या नांवार ना हेच्या बद्दल कितें म्हणटाय तूं. अबे मरे सांगता मरे हांव. अबे ऑक्युपंट्स नेम लुकास दोस रेमेदियोस वो कोण डुप्लिकेट काय कोण हांगासरलो काय क्लोन केला एप्स्टीन फायला सारको. हा एप्स्टीन फायल पयला आसतले तुमी ते क्लोन करताले बी सगळे खूप रेकॉर्ड्स आहा तेच्या भशेन जाले काय. चेडो म्हणटा तेचा तूं टार्गेट करता तेका हेच्या बद्दल टार्गेट करता असं म्हणटा तो. टार्गेट करताली ही कन्स्ट्रक्शन हांवें बांदली हांव सरपंच हांगासरलो गाय हें हाडून कोणें देवान दवरलें. पूण विचून काडलेले भशेन न्ही एकल्या हे वेचून काडपाक सरपंच कोण. हांव सारकें नाही उलयता. बाबा तू ओनर ओनर बाबा तूं काय सांगता आपले एक मिनिट त्याने झाले तू म्हणा. अरे बाबा काय म्हणता आपल्या नो म्हणू मरे काय सांगता आपल्या सरपंच बाबा तुझं काय सांगता आपल्या न म्हणता सरपंच न म्हणता तो तू किती म्हणतायचे आपला प्रॉपर्टी न म्हणता सारखे मरे तुझे नो तुमचे नो लागला एक मिनिट मिस्टेकिंग लागली लेटर पया सेक्रेटरी खंय सेक्रेटरी वाचून सांगा मातशी ही सायन कोणाची ह्यो सायनी कोणाच्यो पळया VP सालिगांव बार्देस. कसले लेटर म्हणून ही लेटर ना आता हेजेर कितें दिता ते हाऊस रिपेअर परमिशन सिंगल ड्वेलिंग युनिट ही जी घरां बांदल्या पळय तांकां असं वाचून दाखव न्हू. अबे सर्वे नंबर 2 आणि आता पळय पंचायतींतल्यान जेन्ना सगळी लेटरां जावन येता ही सायन काय कोण फेक मारूं शकना. मॅडम ही तुमची सायन हय ही तुमची सायन शुअर तुमची सायन न्हू. आता ही कंप्लेनी फाटल्यान ही जी पळय परमिशनां दिल्या ही सेक्रेटरीची सायन. सो सेक्रेटरीक पयली डिस्क्वॉलिफाय करची सेक्रेटरीक पयली टर्मिनेट करची पडली ही पळय VP सेक्रेटरी सालिगांव बार्देस. आता हांगासर आहा खूब जाणां नांवां आहा टाबरावाडो सर्वे नंबर 218/28. पूण ते फ्रेश कंप्लेन हा तारीख पयलीचे आता ही केन्ना दिल्या रिपेअर 21/1/2026. आता दिल्या रिपेअर 21 केन्ना कंप्लेंट घालून कंप्लेंट केन्ना घातल्या 30/10/2025.
आणि हाऊस रिपेअर परमिशन सिंगल ड्वेलिंग युनिट केन्ना दिला 21/1/2026 सेक्रेटरी दिता. सेक्रेटरी काय मिटिंग केल्याशिवाय दिवचो ना सारखें. हांगासर सगळे घातलेले आहा रिकॉर्ड्स पळय. रिकॉर्ड्स आहा हे म्हाजे हांव सांगिना. ईमेल आसा सालिगांव विलेज पंचायतीची, नाव आसा, लेटर हेड आसा, तो नंबर आहा, रेफरन्स नंबर आसा. जाल्यार ह्या रजिस्टराचेर NOC 2025 till 2026/2042 आणि डेटेड 21/1/2026 जेन्ना आमी कंप्लेंट घालून हेंका रिन्युअल दिता वो क्रायम ओ कितें सरकारान सांगून हेजेर सीएमान सांगून केदारान सांगून माझो क्वेश्चन आहा ती म्हणटा आता कोड ऑफ कंडक्ट लागला तू कित्याक उलयताय. हा आता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो हेंका सगळे हाऊस रिपेअर NOC दिल्यो सगळे. आता ह्यो सगळे फॉर्जरी ज्यो केल्ल्यो आसा हेका रिस्पॉन्सिबल मनीस कोणा तो कळोनी. एका सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल आहे, एका सरपंच रिस्पॉन्सिबल आहे. इतल्या सगळ्या रुमांक जर सेक्रेटरी एकली सायन मारून दिता इलिगॅलिटीज जेंका कांयच परमिशन ना, ओनरशीप ना, ओनरशीप दाखयता लुकास रेमेडिओस आणि सायन मारता NOC दिवपाक सेक्रेटरी. सो हेजेर सगळ्यांक लोकांक कळोनी. हांगा कितें आहा तें डिपार्टमेंटाकूय कळोनी, BDO कळोनी, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कळोनी, मागीर डेप्युटी डायरेक्टर कळोनी, कलेक्टराक कळोनी, मामलेदाराक कळोनी, सीएमांक कळोनी, मावीन गुदिनांक कळोनी, सगळ्यांक कळोनी ह्यो गजाली कितें घडटा त्यो. तर खूप सेक्रेटरी म्हणटा कोड ऑफ कंडक्ट आसलो जाल्यार हेच्या बद्दल कित्याक हे कशें घडलें. हें कशें कळलें की आतां सरपंच आनी सेक्रेटरी सांगतलो तेका मिडियान कितें आहा तें क्वेश्चन आहा तें करपाचें आणि हे सगळे इलिगॅलिटीज कितें आहा त्यो तेंच्यांनी सांगपाच्यो लोकांक. तो स्पश्ट आमी इलिगॅलिटी कितें आहा त्यो तेंच्यांनी ही जे हे डॉक्युमेंट तेंच्या घरांच्यांनी दिल्ल्या. हे डॉक्युमेंट तेंच्या घरांच्यांनी दिल्ल्या. पंचायतीन वयता तुजे हय, मनीस हय. तो पंचायतीन वचपाचें. आता पंचायतीन वयता. सो हांगाला रिपोर्ट जाला तुजो. हय हय रिपोर्ट जाला. सरपंचाची घेऊन जाऊ आसला नाका म्हाका तूं बरो टायम लागला हात बसा करा कंप्लीट आनी फुडें वचा. म्हाका जाय म्हाका फुडें ते मागीर करा कंप्लीट करा. जाय हांवूय येता ना हांव पळोवपाक येता मागीर हांव उलोवंक मेळटा ना न्हू पण कितें लिगल तें पळोवया म्हणून आय विल सपोर्ट यू. सरपंच माझा लास्ट प्रश्न आता ही जी इलिगॅलिटी कितें दाखयल्या तेजेर कितें तरी कडक निर्णय घेतले. हेजेर कितें ही जी इलिगल हाऊजीस आहा अशें तो रोहन म्हणटा आमी एक्शन घेतली आमी एक्शन घेता. कितें आतां डेमोलिशन करतले काय आता कितली इलिगल आहा ती सरपंच तुका खबर ना. इलिगल आता कितली आहा पळय ते इन्स्पेक्शन जे केलां ते तुका खबर ना. आनी एक्शन जी जातली म्हणटा एक्शन पळय जातली म्हणटा पळय तूं कितलो टायम पासून ताका लागतलो एक्शन जावपाक. म्हणजे कितें म्हणून फायट आउट करतलो कितें म्हणून फायंड आउट करतलो. कोणाक लायसन्स दिला कोण गिरी गेला ते पयलीं फायदे पडला आमचे रिकॉर्ड आमचे रिकॉर्ड कोणाक दिला सरपंच सध्या माझी घर स्कीम सीएमान काडलेली आहा हेजेर कितें सांगूंक शकता. खंय तरी हांकां कितें बेनिफीट मेळपाक शकता. स्कीम काडल्या जाल्यार सीएमान जी कितें भाशणान गेला ती परमिशन दिवची रिपेर करपाक. थँक्यू. सरकार आमकां 500 कोटी गार्बेजीक लागून हें करता न्हू ते इलिगॅलिटी पळोवंक शकता तुमी हांगा पळय मदीं रस्त्यार गार्बेज उडयल्ली आहा.
हे काम घालतले हा ते सध्या कट कर